पाटी असली बहीण आनी भाव फुडें यात खूब कितलो जागो आसा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या देवा बापाचो मोग, जेजूची शांती आनी पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आज आमी खास करून सांत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाक आनी फेस्ताक तयाराय जावन माटोव घालतात. त्या कॉन्ट्रॅक्टर आनी कामगारां पासून मागणें करुया. खूब कश्टांचें काम तें, रात आनी दीस ते काम करतात तें हांव पळयतां. कितें जावं येता, माटोव घाल, तो राखूंक जाय, चोरी जाता आनी मागीर माटोव काड, वो तांचो सगळो वावर बरे भशेन जावंक देवान तांचेर आपलें बेसांव घालूंक तांचे पासत आमी मागुया. आनी ह्या मिसांत वांटो घेवचे पयलीं आमची पातकां वळखून घेवया. काळजान थावन दूख धरतल्यांक भोगसाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला, सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सर पदवेदार देव, आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. आमचो रसनार आनी धनी तुजी सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोश मेळसो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव, तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्या सवें जी येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणां. आमेन. म्हाका पेवाच्या पयल्या पुस्तका वयलें वाचप. धर्म सोडून दिवंक लावचे खातीर राजान पाठयल्ले मुनियारी मदें शारांत पावले आनी योद्न भेटूंक बोल करूंक लागले. जायत्यो इस्रायलीत लोक तांचे भोंवती एकठावलो, पूण मातातायस आनी ताचे पूत आपले वाटेन तीर रावले. तेन्ना राजाच्या मुणाऱ्यांक मातातायसाक उलोवंक अशें म्हणलें, तूं मनादीक फुडारी आनी ह्या शारांत व्हड मनीस. तुका पालो दिवंक तुजे पूत आनी भाव आसात. सगळ्या राष्ट्रांनी जुडाच्या वडिलांनी आनी जेरुसल्यान उरल्यान तांणी केल्या तशें राजाचो हुकूम पाळूंक तूं पयलो फुडूं आनी तुजे पूत राजाच्या इश्टां मदें आसतल्यांत आनी भांगाराचे, रुप्याचे आनी हेरां देण्याचे तुमकां इनाम मेळटलें. आपलो ताळो उबारून मातातायसान जबाब दिलो. राजाच्या हाता खाल आसलेल्या दर एका राष्ट्रान ताजें उतर पाळल्यार आनी ताचें हुकूम पाळूंक आपल्या पुर्वजांचो धर्म पर्यान विसरल्यार हांव म्हजे पूत आनी म्हजे भाव आमच्या पुर्वजांचो कोरार सांबाळटलो. आमी समूर्थ आनी तिच्यो चाली रिती सोडून सर्वेस्पर निर्मूळ ना म्हूण ना जावं
राजाचे हुकूम आमी पाळचे ना. हेवटेन तेवटेन वळोन आमच्या धर्मांतले आमी पयस सरचे ना. ताणें उलोवन सोंपयतच राजाच्या हुकुमा प्रमाणे मोदीन शारांतले वेदीचेर सोबे माजार योद्न पेटोवंक एक जुदे फुडें सरलो. हें पळोवन मातातायेस उर्बेन पेटलो. तो सगळोच दोगदोडलो आनी आपलो नीज राग पेटोवंक दिवंक तो ताजेशी धांवलो आनी वेदीचेरूच ताणें ताजो जीव काडलो. त्याच बरोबर योद्न करूंक लायतालो त्या राजाच्या मुण्यारांक ताणें जिवेशी मारलो आनी वेदी मोडून उडयली. समृद्धीच्या मोगान पेटोवन सावलूच्या पुता झिमीर फिनेलियासा केल्लें तशें ताणें केलें. मागीर आख्ख्या शारांत भोंवून व्हडल्या ताळ्यान मातातायान साद घालो. समृद्धीचे उर्बेन बरोवन आनी खोराराचे तीर रावात. ते सगळे तुमी भायर सरात आनी म्हजे फाटल्यान येयात. तेन्ना सगळे आपले आसले ते शारांत सोडून आपल्या पुतां बरोबर तो दोंगरार पळोवन गेलो. हें पळोवन प्रामाणीकपणाचो आनी नितीचो मोग करपी जायते जाण अरण्यांत बिराड करूंक लागले. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. उदेंती तावन अस्तमे पर्यान सोगटा सर्वांचो देव सर्वेस्पर उलयता. पृथ्वीच्या मनशांक तो जमून हाडटा. सोबीत सुंदर सियोनातावन तो पडजो लायता. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवून दाखयतलो. योद्न करूंक म्हजो करार मानून घेतली. म्हजे परजेक म्हजे मुखार जमून हाडटात. देव आपुणूच नीत करूंक वेता देखून मोळोप ताचें नितीवणपण परगडटा. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. दिनवासनेची योद देवाक भेटय. भोवरत्या देवाक केल्ल्या बऱ्यो पाल. मागीर म्हाका आकाताच्या दिसा उलो मार. हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान भोवमान दितलय. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. आज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सम्याम. जेजू जेरुजल्या लागशीं पावता पावता शार नदरेक पडतच ताचे वयर दुखां गळोवन ताणें म्हणलें, तुका दिल्ल्या ह्या दिसा तरी तुका सबस्कायेक पावयतल्यो वांटो तुवें मात वळखून घेतलेल्यो जाल्यार. पूण ना, तुज्या दोळ्यांक त्यो लिपलेल्यो आसात. वय, तुजेर असले दीस येतले, तुजे दुस्मान तुजे भोंवती कोठां बांदतले, तुका वेडो घालतले आनी सगळ्या वाठांनी तुका भितरले भितर चेंचतले आनी तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या तुज्या भुरग्यां बाळांक धरणीर आपटितले.
आनी फातरार फातर दवरचे नात, कित्याक देव तुजे सरी आयलो तो काळ तुवें वळखलो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. ह्या साताळ्यांत पयलें वाचप माकाबेवाच्या पुस्तकांतलें. माकाबेवाचीं 2 पुस्तकां आसात, पयलें आनी दुसरें. प्रोटेस्टंट हें पुस्तक मानून घेनात. आमी कॅथोलीक आनी ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांव. आनी ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांव गोंयांत थंय रायबंद्रा दोंगराचेर इगर्ज आसा पळया, ते ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांव. पापसाहेबाच्या अधिकारा खाल ते नान, पूण तांकां तांचो वडील आसा, पात्रियार्क म्हणटात ताका. आज आमी आयकलें मतथायस नांवाचो जुदेवांचो एक पाद्री. हिब्रू भाशेन तांकां कोहेन म्हणटात, जशें आमी पाद्री ते कोहेन. तांचें काम कितें? जेरुजलेमांत आसल्या मंदिरांत मनजातीची बली भेटोवप. आनी मतथायस जेरुजलेम शार सोडून मोदेन गांवांत गेलो मातशे कुशीन, आनी थंय रावतालो. आनी ताका गांवांत मान आसलो. त्या वेळार एंटिओकस वो जुदेव न्हय आसलो राजा राजवटकी चलयतालो. आनी ताणें गांवांनी आल्तार बांदले आनी थंय ताच्या देवांच्यो मुर्ती दवरल्यो आनी सगळ्यांनी येवन थंयसर नमस्कार करूंक जाय म्हूण फर्माण दिलें. मतथायसाक आनी थंयसर हजर आसल्या लोकांक राजाचो एकटो अधिकारी म्हणटा, मतथायस, तुका गांवांत मान आसा, तूं जाणार. तूं आनी तुजे सांगाती जर राजान सांगले प्रमाणे आल्तारार यज्ञ भेटयतात, तुका भांगर, रुपें आनी धन दिर्वें मेळटलें. तेन्ना मतथायस म्हणटा, म्हाका कितेंय दिल्यार हांव तें करूंक तयार ना. तेन्ना एकटो जुदेव मुखार सरता आल्तारार यज्ञ भेटोवंक, आनी मतथायस रागान भरून ताचो जीव काडटा. आनी राजाचो जो अधिकारी आसलो ताचोय जीव काडटा आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन पळून वता. आतां मतथायसान केल्लें सारकें वा ना हाचेर वाद आसूं येता. पूण एक मात खरें, मतथायस ताका काळजांसून दिसलें, हांव एका निजा देवाक मात्र नमस्कार करतां, हेर खंयच्याच देवांक मुर्तींक म्हज्यान नमस्कार करूंक जायना. अशें पळयल्यार मतथायसान केल्लें सारकें. पूण ताणें जीव काडलो हें सारकें न्हय. कित्याक जीव काडचो अधिकार कोणाकूच ना, तो अधिकार फकत देवाक आसा. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जेजू जेरुजलेम शार पळोवन रडता. कित्याक गाय? कित्याक जेरुजलेमांत आसलो सगळो लोक, जुदेव लोक, मंदिराची वडवीक उलयतालो, कितलें सोबीत आमचें मंदीर, केदें व्हडलें आनी सगळें. पूण तांचें जिवीत सोबीत नासलें. तांचें काळीज देवासावन पयस गेल्लें. त्या वेळार जुदेव लोक सोडवणाराची वाट राखतालो आनी जेजू आयलो सोडवणार कसो तांणी मानून घेतलो ना. देखून जेजू दुखीन तांचे पासत रडता. तें कारण एक. दुसरें, जेजू जाणा आसलो सुमार 70 वर्सां उपरांत रोमाचो राजा येतलो
आनी ह्या मंदिराचो नाश करतलो आनी जुदे लोकांक मारून उडयतलो आनी उरलेल्यांक कैदी करून रोमाक व्हरतलो. हे खंतीन जेजू रडटा. जेजू जेरुझलेम शाराचेर रडलो. आज तो गोंयचेर रडचो ना काय? आमचें गोंय तो रडचो ना काय? आमी आमकां कॅथॉलीक म्हणटा आनी आमी मागीर म्हणटा आमचो भावार्थ सांत फ्रांसीस सावेराच्या काळाचो म्हणटा. खरोच आमचो भावार्थ तितलो खोल आसा काय? आसा? तितलो खोल आसलो जाल्यार क्रिस्तांव मनशां गोंयांत कशीं आसूंक जाय आसलीं? सांत फ्रांसीस सावेरा भशेन बागेवंत जावंक जाय आसलीं. ना, आज गोंयांत चोरी करपी क्रिस्तांवूय आसात, जीव काडपी क्रिस्तांवूय आसात, झगडपी क्रिस्तांव आसात, वायट करपी क्रिस्तांव आसात, ड्रग एडिक्ट आसात, सगळे आसात. कित्याक तो भावार्थ आमकां खोल वचूना. आमी करता, नोवेनाक येता. आतां पळया, आतां नोवेनाक पळया कितलो लोक येतलो, फेस्ताक येतलो. तें सगळें करून कितें फायदो जालो? फायदो जावंक जाय न्ही? आमचें जिवीत बदलूंक जाय न्ही? हांव आतां एक पाद्री हांगा मीस भेटयतां. ह्या मिसांतल्यान म्हजें जिवीत इल्लें तरी बदलूंक नाका? हांव काल आसले भशेनच जर उरलो वा काल आसलो ज्या जाग्यार हांव सकयल देंवलो जाल्यार मागीर हांवें हें मीस भेटोवन कितें फायदो म्हाका? आनी ह्या मिसांत वांटो घेवन तुमकां कितें फायदो? हाचेर आमी नियाळ करूंक जाय. ना तर जाल्यार आमी विधी करता, रिच्युअल्स. केन्नाय येता मिसाक, अर्द्या मिसार आयल्यारूय जाता, केन्ना खंय बसल्यारूय जाता, कितेंय केल्यारूय जाता. पण आमी सगळे विधीनी बुडल्या आनी आमकां दिसता आमी सगळें केलें देवा खातीर. आमी कांयच करूं ना. आमी देवाचें उतर आयकूंक ना आनी देवाचें उतर आमी जिवितांत आपणावंक ना आनी जियोंक ना. जेन्ना आमी देवाचें उतर जियेता तेन्ना आमचें जिवीत बदलता. त्या मतातायसा कडल्यान आमी एक तरी शिकूंक जाता. ताणें जीव काडलो तें न्हय, तें चुकीचें. पूण तो सारको देवाचें उतर मानपी आनी पाळपी तर आमकांच क्रिस्तांव म्हणटा. क्रिस्तांव म्हणजे कितें? क्रिस्त आनी हांव मेळून क्रिस्तांव. म्हज्या जिवितांत जर क्रिस्त ना हांवूच उरतां. आनी हांव जेन्ना आसता थंय मागीर जेजूची शिकवण म्हज्या जिवितांत भितर सरना. देखून आमी खरीं क्रिस्तांवां जावंक आनी जेजूची शिकवण आमी दर दिसा आमच्या जिवितांत जियोंक ताची कृपा आनी बळ मागुया. गीत घेवया. उंड्या आनी सोऱ्या बोरी, C39. उंड्या आनी सोऱ्या बोरी. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणांच्या सुखाक आमी पावो.
हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता युबात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलो, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलो. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार वाकणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू तुजे मरण आमी समोरुंदा. तुजे पुणाचे जीवन आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी आत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्म सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आनी सिम्यांव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या मणयारी वर्गा बराबर वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सान जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन.
आमचो भावार्थ थीर करूंक आनी दिसान दीस तो वाडत वचूंक जेजूची कृपा आमकां लाभूंक ताणें शिकयलेलें मागणें आतां आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, आमच्या सर्व खोटेपणांतली आनी वायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान अत्रेकता, तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या धर्मसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. जिवन जाल्ल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिव्या. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणांच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. गीत घेवया. तुजे भायर म्हज्या देवा. D41. तुजे भायर म्हज्या देवा. Tu
आमचे दोळे आमी धांपून घेवया. मोगळा जेजू, तुजी शिकवण आपोस्तलांत थावन, तांच्या पाटलावदारांत थावन, आमच्या वडिलांत थावन आमकां मेळ्ळ्या. दिसाच्या दिसा आमी आमच्या ह्या क्रिस्तांव भावार्थांत खोलायेन जियोंक तूं आमकां तुजी कृपा आनी बळ दी. तुजी शिकवण आमी आपणाक जियोंक आनी हेरांक तुजी बरी खबर दिवंक तूं आमकां आदार कर. सोमी म्हणटा, हांव तुमकां खरें सांगतां, तुमी प्रार्थून मागशात तें सगळें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ धरात आनी तें तुमचेंच जातलें. मागुया. प्रितीच्या बापा, ह्या साक्रामेंतांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां बेसांव दिवं, राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. दिसाच्या दिसा जेजूची शिकवण आमी जियोंक ताचे शांतीन आतां तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. सांत फ्रांसीस शावेराक मागणें. सांत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार मैमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुमच्या इंतेसांवा पासत मागात. आमच्या आत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सक्ता पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखणटा. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. गीत घेवया म्हजो पाटलाव करूंक F15 म्हजो पाटलाव करूंक.